हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांभाळ, वाट, शीम, हुमरो, सगळा सांभाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. होणकडे हो गांव होणान खेंडान केल्लो गांव असो हेची ख्याती आसा. हो पयलींचो गांव हो निर्वशी गांव म्हणून आहे. गावड्याने परबून जोडलेलो गांव आणि आमी आमचो पुरोध जो आसा तो धुमाशासून येयल्लो आसा. मामा भाज्याचे जेन्ना थंय झगडे जाले आणि भाजे जेन्ना वर्चस्व गाजोवंक लागले थंय आणि मामाक मारून जेन्ना हें केली तेन्ना काळसावत म्हणून हरणाची मजगीत काळसावत म्हणून जो पळय आसलो तेची आनी त्या गांवकाराची तेच्यान दोस्ती. तेका जेन्ना खरोच मारतले अशें जेन्ना तेका दिसले तेन्ना तेणें आपल्या बरोबर एक तेंचो रावणेकार एक घेतला आणि तो गांवकार हाती दाचे कंदील घेवन ती न्हंय हे करून क्रॉस करून हरणां येयले. हरणां येयल्या उपरांत ती त्या गांवकारा गेले म्हणजे काळसावता कडेन गेले आणि काळसावताक तेंच्यांनी आपली स्टोरी अशी सगळी आसा म्हणून सांगली. आतां आपणाक खंय तरी एक आसरो दी तो एक येता आसतना बरोबर नाल घेवन येयला. नाल घेवन येयले म्हणून काळसावतान तेंकां थंय राती कडेन थारोवन घेतले अशें जाणटे सांगताले. थारोवन घेतलेच्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळीं ती येयली. तेंच्यांनी तांकां सांगलें अणखणेक एक वस पडलेलो गांव म्हणजे निर्वशी गांव आसा. त्या गांवांत तुका थंय हे जर जाता जर जाय जाल्यार आपूण तुका थंय दवरता अशें म्हूण तेणें सांगल्या उपरांत ते तेच्या कडेन रावले. राती कडेन रावल्या उपरांत राती कडेन तेंच्यांनी कितें केलें तितले ते काळसावतांत एक हो जो तेच्या बरोबर मनीस आसलो तो आनी कोण तरी ते आपले एक सावंत तेंचो आपले पिळग घेतलो. एक तुका म्हार बरोबर आनी एक मेस्त बरोबर दिलो आनी व्हळंची माड म्हणून व्हडली आसा. मी काय ते माठीक अजून पावंक ना, मी काय भोवंक ना. ते माठीन ते अशे देवत देवत जे येयले ती आमची देवाची तळी म्हणून आसा. ती देवाचे तळयेर ते थंय थांबले आनी त्या गांवकाराक थंय मुतूंक जाली. तेणी तो नाल काडलो आनी त्या अरावणेकारा कडेन दिलो. अरावणेकारा कडेन दिल्या उपरांत त्या अरावणेकाराचेर थंय संचार वाडलो जो सातेर पुरमार म्हणटात. आनी थंयच्यान ते फुडें येयले. फुडें येयले आनी खंयच्या तरी एका झाडा खाली बसले. खंय ते म्हाका खंयचें झाड ते काय खबर ना, आमचे जाणटे सांगताले. येयले उपरांत ही एरिया तेका तेणी दाखयली. ही एरिया दाखयली. एरिया दाखयल्या उपरांत हे एरियेक तेंच्यांनी ही पळयली. देवाचे तेंच्यांनी प्रमाण कौल प्रसाद केले अशें जाणटे सांगताले. आनी तेणी तेका सगळें हें जाल्या उपरांत हेंची जेन्ना बसका बसली मानपानाची हांगा थंय पयलीं कोण खंय आसले काय आसले म्हाका काय खबर ना. आनी हेंच्यांनी हे गांव जोडलो म्हणजे एकटो पुर्वज. मूळ पुरुश आमचो एक, तेच्या पडसून आमी चौग जाण. आनी तेची मानपानाची विभागणी केली गेली. मानपानाची विभागणी केल्याच्या उपरांत तर ते आतां गांवकारांक विचारले हेंचे आतां तुका जाये कितें काय म्हणून. तुजो हांगा मान सन्मान कितें तुजो जाता, तुका मानपान कितें जावं. तेणी आपणाक सांगलें आपणाक मान सन्मान कांय ना आसा नाका आसा. ही जी कागूळ शेळी जी एक आसा ती ह्या सावतांक तेणी दिली आपूण त्या काळा सावतान. आनी हेका तिसरो मान दिलो. तिसरो मान दिल्या उपरांत तिसरो मान तेका जेन्ना चवथो मान अरावणेकाराक दिलो. आनी हो गांव जोडल्या उपरांत कुळ थळ अशे चार भावांक चार हे वांटून दिले. कुळकार थळकार अशे. तिसऱ्यो घरोळीचो आमचो भाव जो पळय आसलो न्हू एकट्याक मान मानतुकेचे सांगणे पडण्याचे दिले. आनी चौगांक आमच्या गांवकाराच्या थंय 4 घोडे आसात गांवकार पिळगेचे. ही आमची स्टोरी. उमेशी तळेकार म्हणून जो हो आमचो आसा चिमझेडेचो मालक 3 सिमीचो हणखाणा इब्रामपूर सासोली असो 3 गांवाचो तो चिमधाडे. ख्याती म्हणजे कितें आसा म्हाजो एक खास म्हाजो दायजी म्हाजो मित्र जांकां वयले गेले म्हणटात तो म्हादेव नायक हेंची गोरवां तो राखान हाडटालो.
आणि उलो मारतालो गायी हाडल्या म्हणा आणि त्याच्या बदल्याक ते ताका वर्साची गाय सुट्टाली थंय ते रायकाराकडे आमच्या खूप हे आसा काळोदेव आमचो थंयच आसा कितें आसा ही विडी जी ताका ते सांगतात विडी ताका ससल्या खोल्याची विडी छळकून पेटोवन दवरली हांगाय बी खंय दवरतली आमकां काय खबर ना आमच्या बापायन केन्ना सांग ना पण ते खंय तरी कोणी म्हाका सांगले अशें जाणट्यान आणि ताका आमी वर्साक एक भट गांवकार जे आमचे आसा जे गांवकार पिलगी जे आसा मी 4 आमी भाव जे पळय आसा ते आमचे वर्साक एक भट 4 गांवकार म्हणजे पहिल्या मानाचो दुसरी घरवडीचो तिसरो चौथो हे 4 गांवकार म्हणजे आमचे हे परत सावताची घरवड रावणेकार वालम कांसार हे जे आसा हे थंय भट जेवणी करता प्रत्येकान ते घरवडीन करपाची आणि त्या व्यतिरिक्त 5 भटाचे सम्राट ना की थंय ते करप तो पयले मानकर तो पयलो मानकर सगळे गांव म्हणजे सगळी राठी थंय हजर आसताली आजी म्हणजे माझी चुलत्याची सासू साळातली ती अशी तिका येता गांवात येता सांज जाली चलत रावता गाडी कडेन आमच्या गांवांत नसली काय नसली चलत ये साळातून ती येता आसतना तिका इब्राहिमपुरा इथे उब्या गुण्या कडेन म्हणून शिमे कडेन इली आणि तिनं साथ घातलो म्हणून तसून योग ही तो फुडें चलता काय उजवडी घेवन आणि ही पाठसून चलता पाठसून चलता ती इली तिसून इली आणि ह्या आमच्या गावाकडे इले ताका सांगलें तो हात केलो तुझा म्हणा आणि ती गेली हात जोडले तिका आणि ती घरा येयली आणि तो म्हणजे असो तेसाठी देवळ हा तेसाठी म्हणजे आमच्या तेव्हा राष्ट्रोळी म्हणून होता तेसाठी तडे सरलो तो आमच्या असो भट रघुभट म्हणा तो भट होतो ती भटजी ते भटजी इतर अंगाचं देव पूजा करीत किंवा पुराय पूजा करीत आणि माझ्या घर शेजाराकच त्यांचं घर माझा जुना घर त्याच्या घरात एकच असला त्यांना त्यांच्यान म्हाका एक स्टोरी अशी सांगली आपण म्हणलो असं ती दिसा ह्या करील येयली जाल्यार आपूण चलता आसतना कोलो एकटो येयलो आणि माझ्या बरोबर अगदी चलांक लागलो असो पांया बरोबर चलांक लागलो म्हणून त्यांनी काय केला रागान तो मातसो माझ्यावर ह्या होतो कोणी तरी शीक झालो काय सगळं पावणार असं होतं तर गोड त्यांनी त्या कानाक धरल्या आणि ते कसं ताका धरून घेऊन येयलो आणि महाराज वांग्यान म्हणून बाण आसा तेजो त्या वांग्याना हाडून त्या पाणयात त्यांनी ताका असो 2-4दा असो बुडयलो आणि भितर सोडलो तो समजलो आता मेलो म्हणून सोडल्यान आणि हिसून फुडें वाज पार्सान जाता जाल्यार तो कोणच ना तुजो असो तेचो एक चमत्कार तो देव आमच्या गांवांतल्यान भोंवता आमचें घर कुळकाराचें घर आमच्या घरान भायर देवाचो एक रूम आहा कुळकाराची म्हणून एक कूड आहा भितर देव तो मदीं अद्यान मदीन म्हयन्यान बी एक 15 दिसान बी तेजी विजीट आसता जेन्ना तेजी विजीट आसता तेन्ना ज्यो लायटी आसता स्ट्रीट लायटी आमच्या दारांतल्यान जे वयता ती स्ट्रीट लायटी आसता तो येवच्या दिसांनी ते 2 दीस ते लायटी ऑटोमॅटीक बंद जातात आनी थोड्या तेंपान ते परतून सुरू जाता अशें आमी पयल्ली गजाल हो योग आमचं लाडू असो असं लाडू म्हणून त्याचे ते आताशे माशांक जातात ना तेव्हा त्याच्या पाया झाले तेव्हा त्यांच्यानी देवभो केलो आणि त्याका खाली काय रातचे काय पारायण करा घरा मग तो सारको जातलो मग सगळे आपले लोक 10-1 जण बसले आणि ते पारायण केले न्ही 12-1 रातची झाली 12-1 झाली त्या वक्तार आम्ही त्या वक्तार भायर न्हिजलो म्हणजे वसरे हुसून हो ना आमचो रायकार आहा ना जागेदार तो सामको हुसून सरळ जो इलो तो ह्या बेलाकडे इलो आमच्या ह्या खळ्यावरसून उतारलो आणि आमच्या तुळशीकडे गेलो तुळशीकडे पाया पडलो आणि तसोच उतारलो आणि खालतो असो जा देवळाकडे जावं असो गेलो देवळाकडे परत गेलो त्या वक्तार माव माझो खाकारलो म्हणजे मी एकटा बायल माणूस असलोय ना म्हणा आलो असा केला मी म्हटलं दादा काय रे तू न्हिदलंय काय रे तर ना म्हणालो आपण न्हिदा हयतो मरे लाडको दिसता खूप बरो ना रे तेका दिसता चढ झालो दिसता म्हणून मामा तो येता हिना
कटपुरी घेतल्यान खाणार आणि हातीत लाटी वा हासा आणि येता हा मी म्हटलं कसा हटकूचो मी ताका केल्लो तर कित्याक गो तर बरो आहा मला लाडको काय म्हणून विचारूचो तर बरा आला हा विचारूंक नाता म्हणूंक लागलो जागेदार तो तू आनी केन्नाच तर म्हणूंक लागलो असो जर येत आनी केन्ना तुमकां दिसलो तर तुमी ह्या करूं नाका उलो करूं नाका ताका म्हणून माझ्या मावान सांगलें आनी मागीर आमी न्हिदलो आमचो हांगा धालो जो पळय जाता न्हू धालो सोंपल्या उपरांत मनीस कोण हांगा उबो रावना सगळ्या ताळा बिळाचो असो आवाज खळखळसो आवाज जाता उजवडी तो धालो चालू आसतना उजवडी दाखयता आनी आमची हांगा एक क्रिस्तायन आसली लुजीन म्हणून आनी आमची मेस्टीन एक आसली हांगा ती धाल्यान कसली कसली संवां करून येता न्हू फेटे बांदून येताले तेन्ना म्हणजे धाल बायलांचेच काम ते तेन्ना प्रत्यक्ष कोण येयला म्हणजे वळखांक कळनासली केन्ना न्हू येयले आपण धाल्याच्या बायलां खेळता आसतना जाल्यार आमी हांगा येयल्ले जाल्यार म्हाका पयल्या उजवडीन तेणी दाखयली तशी वाटेन तीच सांगताली देव बाय तो बगे वयता म्हणून आमच्या हेका आसा म्हणून काय भिवू नाका म्हणून मी आणि माझा भाव मासे मारूंक आमी टिपाक येतो आमी टिपाक येता येता हिसर त्या कोण आमचा हाडवा तेणी सांगला न्हू न्हावान करता हाडून आमी ते करतो म्हणून सांगला न्हू तेका तेव्हा त्याच कोणाकडे थिसर पावलो आनी येदी मोठी काडी दिसली मासो तर तो मासो मारता आसतना दिवो भाक्कर मालावलो म्हणतो मी म्हटलं भाव सांगला आमच्या फुडें जाय नाका पाठी सतोक्सनी आपूण ऑटोमॅटीक दिवो पेटलो हो चमत्कार तिथून मग आम्ही केन्ना इले जाल्यार वरते त्या जावाब ना त्या कोणाक ती जेव्हा त्याचं कोण म्हणा न्हावन हाडटो तेचो जबाब नाही आणि आमकां म्हाका माझी शेती थंयसर ते एकच आसा केव्हाय तरी थंयसर जर ताका हात जोडलो आनी जेव्हा पाव म्हटलो काय तो पावता आनी ताका शेती वांग्यान लायलो भात लायला आमी काय ताका सांगप देवा ह्या तुज्या ताब्यात आता तू सांबाळूंक जाय ह्या बाकीचं आमकां आतां आमी राखणाक माळ्या येणारे कोण ना आमच्या कडेन आता तू सांबाळला काय आमी मागीर तो सांबाळटा पण ते कापूच्या आधी आमच्याकडे माझ्या बापाची गोष्ट ही हा बापान म्हाका सांगलेली थंयसर तोरू आनी कायलवळी ती आधी घालप आनी नंतर कोयती लावप आधी कोयती आमी केव्हाच लावची ना आधी कोयती लायली दुसरे दिसा सावता येतले आनी खातात अशी त्याची स्टोरी ही इतक्या म्हाका माहिती ह्याची आसा उजवडी दिसता थंय उजवडी कशें खूब फावटी म्हाका जमले शेतां जाताना आपूण सांगतो ताका साथ घातलो काय तो कशी कोणाची जाग जाता कोणी तरी भुरग्याचो कोणचो आवाज येता बोलण्याचो गजाली केल्ल्याचो आवाज येता आनी तो दाखय मग ती ऑटोमॅटीक आपण मग आमकां समजता कारण आमकां तो अनुभव आसा ल्हानपणा अनुभव आसा हात जोडलो आनी आपलो घरा गेलो पूण बाकी कोणाक म्हाका आमकां ताका तसो त्रास तरी करूंक ना तेणी पूण अश्यो सहाय्य करता चुकलेल्या माणसाक शिरण येयल्ल्याक सहाय्य करता